आयच्या ह्या माणकम मोतये कार्यावळीक तुमी पळयलां आसतलें, तुमी ताका सगट वळखतात. आपलोन रेबेलो आयज ताचे विचार हांव तुमच्या मेरेन पावोवपाचो होच योग घेता. चल आमी ताचे विचार आयकुया. आपलोन पयलेच पालकाचेर तूं भुरगेपणांतल्यान चडलें आसतलें. भुरगेपणांतल्यान म्हाका खूब इतली आवड आहली, खूब आवड आहली. कित्याक डॅडीचे बारा आमी सगळ्याक तियात्राक भोंवतालीं, रातचे वतालो आमकां हॉलिडेज जाले बॉम्बे देखून वतालो आपले बाराबर. तेन्ना आमकां इतली उमेद येताली की हांवूय तशें करूं आनी फेल्सिकूय चोयतालें. तें ल्हानपणीसून नाचतालें आनी खूंय खूंय गांव भोंवता तेन्ना म्हाकाय उमेद येताली हांवूय ते भाशेन नाचल्यार म्हाकाय भरपूर गांव मेवपाक भोंवपाक मेळटलें. आनी एक दीस अशी संदी मेवली म्हाका. एक दीस मामीचे बारा आमचे तियात्र चोवपाक गेलेलें तेन्ना हिरोइनाचें नांव घेयना एकली हिरोइन सडनली येवन आनी हावज पॅक मारगांव शो. आनी तेन्ना आमची आयरिटिडस डायस तेगेली बायल जावपाक जालें थिंगा फेल्सीची जाव. आनी तेन्ना हांव साडी बिडी न्हेसपाक कांय नको. तेन्ना म्हणलें बाय तूं कोत्ताय म्हणून वय आनी स्टार्ट म्हाका वयलें कोण कोणा साडी हाडल्यो न्हेसयल्यो आनी तो रोलाक हांव उबें रावलें. पूण फकत मिस्टेक केली म्हणटा ती हांव तेन्ना कांयच नको ABCD पालकाची. तर तो रोल एकदम सॅड हांव सारकी स्टायल मारून म्हणजे हांव एकदम प्रावड की हांव तियात्रीस्ट जाली आतां म्हणून. सो म्हजी हितून इनवॉल्व इतली हॅपिनस जाली म्हाका तो सॅड रोल हर म्हणून हांवें स्टायल बा मारून सारकी साडी न्हेसून एज इफ मॉडलिंग कोत्ते भाशेन हांवें रोल केलो. लोकांनी तो हांसून मांदून गेलो ते तेणी अनावन्स केलें कोण नाहलेलो म्हणून. तेच फाटल्यान मागीर म्हाका फेल्सीक एक भायर वचपाक संदी मेवलेली आनी तेन्ना तें प्रेम कुमाराचें एक एक्टींग कोत्तालें आनी मेंटली रिटार्डेड कोत्तालें. तेन्ना प्रेम कुमार एकदम नर्वस जालें आनी म्हणलें बाय फेल्सी तुका सबस्टिट्यूट करपाक आपल्या दिसना रिप्लेस करपाक कोणी मेळत म्हणून हो टफ रोल आनी कोण कोत्तलो म्हूण इतलें नर्वस जालोलें आनी तेन्ना हांव तें शॉक गेलें. अगो तुजी भयण आहा म्हणपाक लागलें तें करपा लाय हां एडवान्स सोय म्हण कित्याक म्हाका न्हू तें सायकोलॉजी म्हगे फेवरेट सब्जेक्ट आनी ऑब्जर्वेशन म्हाका खूब आहा लायक गॅस्चर्स पॉस्चर्स ती मेंटली रिटार्डेड ती द वे ती उलयताय ती. सो हांवें एडवान्स सोय म्हणलें आनी त्या रोलाक म्हाका खूब इतली एप्रिसिएशन मेवतालें भरपूर एप्रिसिएशन आनी भरपूर म्हाका सगळ्या आर्टिस्टांनी हेल्पूय मेवलो. आनी म्हापसा जेन्ना तो तियात्र जालो तेन्ना इन एड ऑफ हेजी आमचे कसले तरी हेका गायलोलो तो तेन्ना खूब व्हडले व्हडले लोक येयलो. तितून आमचे बिशोपान म्हाका इतलें हें केलें आनी म्हणपाक लागलें तें आवटे अशें चेवड येतालें तें कोण सारकें तेन्ना मागीर प्रेम कुमारान म्हाका स्टेजीर हाडलें आनी सांगलें तें आवटी न्हू तें एक बरें आनी तें एक शिकोवप कोत्ता आपलें फुडलें. आनी तेणें दाखयलें 2 उतर म्हणपाक लागलें म्हाका आनी तें सरप्रायज जालें. तेन्ना म्हाका तें रायझींग स्टार म्हणून म्हाका एक बरीशी ल्हानशी ट्रॉफी दिली. हय हांवें तुमकां सांगूंक ना हें आपलोन जावन आसा एक टिचर इस्कॉलांत भुरग्यांक शिकयता भुरग्यांक आपलो हात दिवन वयर काडटा. तूं खंयच्या इस्कॉलांत शिकयता तें सांगो जाल्यार. पयलीं हांव चिकाली सेंट जोझफ हायस्कूल शिकयतालें हरियाणा शिकयलें. तेजे फाटल्यान सेंट जोझफ हायस्कूल वास्को शिकयलें. मागीर मिडल हायस्कूल वास्को. तेजे उपरांत हांव एज ए एक्टींग हेड मिस्ट्रेस म्हणून 16 years हांवें प्रायमरी स्कूल चिकाली काम केलें आनी आतां एज अ असिस्टंट टिचर म्हणून आतां वाडेनगर गव्हर्मेंट हायस्कूल वाडेनगर हितून काम कोत्ता. जायतीं वर्सां जालीं. सो सेकंडरी एक शिकयता 8th 9th एंड सोशल सायन्स फोलो क्लासीस इंग्लीश. आपलोन तियात्र आनीक तुजें इस्कॉल कशें कितें मॅनेज कोत्ता. मॅनेज कोत्ता म्हणल्यार तियात्र आनी इस्कॉल म्हाका दोनूय एकदम चड आवडटाय. भुरग्यांक शिकोवपाकूय खूब आवडटा आनी तियात्रूय खूब आवडटा. जेन्ना तूं मोगान कितें कोत्ता तेन्ना तुका हार्ड लागना. एक जालें. दुसरें हांव व्हेरी हार्ड वर्कींग हांव. तिसरें म्हाका म्हजो फॅमिलीचो भरपूर सपोर्ट आहा. तेंकोडे हांव बरे भाशेन रावलें ते म्हाका सपोर्ट दिताय. आमी तिगांय बाराबर उठ्ठाय बाराबर रोजार करप बाराबर मागणी केलें बाराबर काम स्टार्ट जाता आमचें. म्हजें काम तुजें काम तेशें कोन्न कांय ना दिसतूच वांटून काम कोत्ताय. सो आमकां सर्वंट देखूनय बट तिगांय खुशालकायेन कोत्ताय खुशालकायेन वांटो घेताय. सो म्हाका दिसता दोनूय इजी जाता म्हाका. आनी म्हाका दिसता इतलें करून तोरी आसतना हांव इस्कॉलांत सगळ्यान पयलें इस्कॉलान आसता. 4 तियात्राची नाचल्यारूय इस्कॉलान टायमार आसताच. 10 minutes जाल्यार बेगीन वयता कित्याक तेंगेलें पेपर रिडींग भाशेन शिकयता भुरग्यांक. हय पूण जायते फावटी तूं तियात्र न्हेसता आसतना जावं तियात्रांनी तुज्या तोंडांतल्यान इंग्लीश भायर सोदता. कित्याक म्हाका उगडास आसा तियात्र एर हॉस्टेस मिनी मारियो ताचो तियात्र तूं न्हेसता आसतना मिनी नारोज ताचो तियात्र तूं न्हेसता आसतना तातूंतल्यान जायते फावटी ती इंग्लीश उतरांशी येतालीं म्हणजे कोंकणी ही इंग्लीश एसेंट घालून. नको कित्याक हांव एर हॉस्टेस आसतना तेन्ना कडेन यूज केलें तें मातशें कंटिन्युटी दुसरे रोल कोत्ताना येयला आसत. ती येता म्हणजे तेजें मुख्य कारण हांव इस्कॉलान भुरग्यांक इंग्लीश आनी सोशल सायन्स शिकयता. हे आतां मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन आमचे फॉर सेकंड्री इंग्लिशीन आहा आनी आमची गव्हर्मेंट भुरगीं ती बावडी तांकां बॅकग्रावंड इंग्लिशेच ना आनी आमी तर तांकां इंग्लीश उलयनाय न्हू इंग्लीश शिकयनाय उलोवपाक.
जाल्यार ती आनी हूंय शिकतलीं. सो हे रिजनाक लागून हांव तांकां कंपल्सरी इंग्लीश उलोवपाक जाय म्हूण सांगता. आनी इंग्लीश उलयना जाल्यार फायन घालता तांकां. म्हणजे ती उलयताय जेन्ना हांव तांकां बरी मोटिवेट करतना. म्हणटा तांकां उलय म्हूण सांगता म्हणटकूच हांवें पयलीं उलोवची पडली. म्हणटा हांव तांकडे केन्नाच दुसरी भास उलयना. पिक्चर्स दाखयतलें, एड्स दाखयतलें आनी लेसन इतली इजी करता बट इन इंग्लीश. होय पूण So, म्हाका आतां ती संवय जाली. तुवें इस्कॉल शिकयता आसतना केन्ना तरी तुवें तांकां प्ले जावं तियात्रांतलें कितें तरी शिकयलां? लॉट ऑफ थिंग्स. म्हजी एक्टींग म्हाका इतली हेल्प करता, स्पेशली हिस्ट्री सब्जेक्ट शिकयत जाल्यार म्हाका इतली हेल्प करता की सगळे तेंच्या दोळ्या मुखार एक्टींग करून एक पिक्चर दवरता. आमच्या टिचरीन एक फावट लेसन ऑब्जर्व केलें म्हणपाक लागली तुजी एक्सप्रेशनूच म्हणपाक लागली पुरो तांकां. ते म्हणपाक नॅचरल टिचींग एड्सा भाशेन तुगे एक्सप्रेशन सो लेसन इतली इजी वे करून शिकयता. दुसरें तेंकां को रिलेट करून शिकयता कित्याक म्हजी एक्टींग म्हाका खूब हेल्प जाता तितून करपाक आनी भुरगीं उमेदीर रावताय थोडे जोक्स बाक घेवन केले म्हणटकूच एज इट इज माय नेचर व्हेरी जॉली. होय आनीक आयज मेरेन कितलें तियात्र न्हेसलें आसतलें? अरे बाप रे सांगपाक शकना. जे दिसाक हांवें तियात्र स्टार्ट केलें तेन्ना खंयच्याच सिजनान हांवें केन्नाच ब्रेक घेवना. लँटन सिजन पासून हांव लिगोरीचे, फादर नेविलाचे, आमचे शेरोन विल्मेक शेरोन तेंचे आनी मिनी मारियोचो, कालाटोचो म्हणजे इवन हेच दिसान पासून लँड सिजनान पासून हांवें तियात्र केले. खंयच्या सिजनान ब्रेक घेवना म्हणजे सगळे टॉप मोस्ट डायरेक्टरांक सगळे खंयचेय नेम कर हांव तांकां सगळ्यांक नेसलां. Not ladies mun cutter, visted shupi mun better. Is a sham dillo netter, yankite mod shula potter. Correct goes yam better, barge un shula netter. Tu zoka visti dallolo, che un shula jetar. O visted makte shula dista sora chanetter. O visted gatlela, tempidar sukaso. O visted shula dista tuje manche dukaso. Zoka visti kitak. मागून हाडलोय लोकाचो जोकाक बिस्ती धाडल्यार तो बरो जायना. बर जात तुमचो आगो दोरज्यानी काडलेले जोकाचो. ओ विस्तीत घातलेल्या कम्प्युटर सुकाचो. ओ विस्तीत शिवला दिसता तुझे मायच्या दुकाचो. जोकाक बिस्तीत कित्याक मागून हाडलोय लोकाचो जोकाक बिस्ती धाडल्यार तो बरो जायना. बर जात तुमचो आगो दोरज्यानी काडलेले जोकाचो. आपलोन तुवें जायते 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 तियात्रांतून न्हेसलां म्हणटच ह्या तियात्रांनी वेगवेगळ्यो भुमिका तुका करूंक पडल्यात. तर तुका तुज्यो आवडीच्यो अश्यो खंयच्यो भुमिका? चडश्यो जितल्यो रोल करता तितलेय म्हाका रोखडेच हांव आवडटी जाताय म्हजे. पूण सारकी सांगची म्हणल्यार म्हाका आवडटी रोल तो प्रेम कुमाराचो तूं मदें पडो नाका मेंटली रिटार्डेड. तेज फाटल्यान म्हाका व्हडलो ड्रग एडिक्ट केलेलो विल्मेक शेरोनाची तितून. तेज फाटल्यान म्हाका रोस्पन्साच्या समाजाक लाय उजो तितून म्हाका एक गुलाब एवॉर्ड मेळ्ळलो. तितून हांव एक सर्वंट हिंदू रोल करता आनी मागीर रोखडेंच सेकेंड हाफात तें मोत्तोगूच लंडन रिटर्न तेश करून जाता. म्हणजे वेगवेगळी कला आनी वेगवेगळी ड्रेसींग बा दाखोवपाक मेळ्ळें तितूनय एवॉर्ड मेळ्ळें. मागीर बॉक्सोणी तियात्रांत सामेलाचो इतलो सारकोच डिफरंट म्हळ्यार कोणूच वळखो नाहलो म्हाका की हांव हिरोच रोल करतालें आनी इट्स अ टॉम बॉय. सो एक हिरोइना सोडून दुसरी हिरोइना मोगान पडपाची आनी ती गेटअप इतलो बरो जालेलो. इवन पियोन बाय तेन्ना सारकें चेस्ट एश करून ओपन ती मुगेली एक ट्रीक आहलेली भितरल्यान कितें करून. सो एवरीबडी सरप्रायज जाला अरे तो चेडो तो चेडो तो चेडो. जाय म्हाका जायते कॅश प्रायज जावं भरपूर वाखाणणी मेवल्या. सायबीण मायचो रोल करपाक म्हाका इतलो आवडलो आनी यांगूय आहलेलें रुपूय बरें आहलेलें आनी वॉयस मॉड्युलेशन हो इतलो बरो आहलेलो की तांकां बरें दिसतालें आयकून. सगळी पादिगार बाईन म्हाका खूब कॉम्प्लिमेंट दिताले सायबिणीचो रोल करपाक. म्हणजे अशे वेगळे जायते रोल केले. फेल्सी चितून म्हाका नेगेटीव रोल स्टार्ट केला हांवें पयलो वीक कोतीक. तेकाय म्हाका जायती वाखाणणी मेवली. स्पेशली तितून हांव कॉस्ट्युम्स पळय घालतालें ते खूद हांवें डिझायन करून हांवें टेलर केला म्हगे क्लोथ्स. सो ते चोवपाक इवन कॉलेज स्टुडंट्स ती येतालीं मुद्दम चोवपाक. आनी आयज पासून केन्नाय न्हेसता जाल्यार जायत जाण भुरगीं मुद्दम येताय ती म्हणटा आमकां चोवपाक तुजी कॉस्ट्युम्स एकदम बरो दिसता आनी येतकूच मागीर कॉम्प्लिमेंट दितकूच आनी खूब आसता. म्हाका शिवपाकूय खूब आवडटा. आतां म्हज्या चेडवाक न्हेसयता हांव कात्रेन. मनीषा खंय गेलो ते नाव म्हणजे सामकें पिड्ड्यार करून उडयताले. यो गो ते खंय गेला? आगो शी 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 म्हणजे नाव सामकें पिड्ड्यार करून उडयलें तुवें. यो न्ही त्या नालायकाक
दाखयता ताका ह्या घरांतल्यान धांवणानूच घालूं ताका बाबा किती जाला सगळं उत्साह किती जाला उच्चांबळ कित्याक जाला उच्चांबळ कित्याक जाला काय म्हणटा आगो आगो तुका त्या नालायका कडेन फुगडी घालूंक जाय मुगो क्रिस्तांवा कडेन हा हे पळय बाबा हांव आतां रांदना आनी तुवें म्हाका लग्न करपाची गरज ना हांव काजर जातलें काजार जातले आपल्यान सद्याक तूं खंयचो तियात्र न्हेसता सद्याक हांव कॉमेडियन डॉमिनीक लुईस बच्चन तांचो जोय प्रिती मोग वसता तो तियात्र नासता आनी तितून मुगे रोलूय म्हाका आवडटा आनीक तितून आमी एक त्रियो म्हणटाय फेल्सी हांव आनीक लुईस बच्चन तो आमचो खूब पाट रिपीट वयता आनी आमकां खूब सगळ्यांक इतलो आवडटा तो खूब लोक येयले म्हणटा खूब हांसून पयलीं सद्या एकदम खुशाल जाता हांसून म्हणटाय कित्याक तेजो सब्जेक्टूच एकदम बरो आहा आनीक ही जी तूं कांतारां म्हणटा तियात्रांनी ती कोण कंपोज करता चडशीं हांव हेज्या आदीं सोलो म्हणल्यार तेन्ना आमचो टोनीन कंपोज करून दिल्ली म्हाका लामाणीचे सोलो म्हणटाले तेन्ना आनी एक आर्ट म्हणटात ती आनी तेज फाटल्यान म्हाका कंपोजींग आतां म्हणटा तें इलियासान केलें आनीक हेर केन्नाय बारीक बारीक कांतरां बा कितें म्हणल्यार आमची फेल्सी कंपोज करून दिता फकत हांव तांकां म्हजो सब्जेक्ट सांगता आनी एक डुएट हांवें म्हणलोलें तें बरें वयतालें आमचे कोंबयेची डुएट फेल्सी आनी हांव म्हणटा तें आमच्या जो करपली जॉन डिसिवन आसता तेणें कंपोज केल्लें तें म्हणजे कोणी फ्रेंड्स आहाय ते मातशें करून दी म्हूण सांगलें दिताय डॅडी मिस जाता म्हाका आमचो डॅडी आसतना तर हांवें सिंगींग स्टार्ट केलें इज व्हेरी गूड कंपोजर कित्याक जायते फावटी आमचे जायते तियात्रीस ह्यो गजाली लिपयतात कोणाचें कांतार म्हणटा जाल्यार आपणेच कंपोज केलां इनफॅक्ट हांव एकदम दिनवासता आमचे कोण म्हाका तरी म्हणून काडून दिलें पळय ते सब्जेक्ट मुगेलो बट जोआक जावं आमचे टोनीक जावं आमच्या इलियस बाबाक हांव खूब दिनवासता कित्याक ते बरे कंपोजर आतां हो जायतो तुवें तियात्रांचो वावर केला म्हणटच तुवें जायते कडेन तुजी भोंवडी मारली आसतली भरपूर सॅटिस्फॅक्शन खूब मेवलें म्हाका UK गेलें हांव थिंगसून मागीर आख्खो आमची वर्ल्ड टूर देखून केलां मागीर गाल्फाक तर जायते पाट पावलां खूब म्हणजे खूब पाट पावलां गाल्फाक ते एक व्हडली खुशालकाय म्हाका दिल्ली राजस्थान गुजरात हेवूय आमची देखूय भरपूर पावलां गोंयांत तर सदां काल आसताय आमी What is your name, please? Eating big brother or what? नीट वेदीक म्हणजे व्हडलो भाव हाय नाका भाव आहे ना पाव खाता पाव आता आमगे बेकेरी यो काय बरे पाव गेलाय यो 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 कास्ताचे पाव करताय आमी होय तू जाणे तू कोणाला उलयता तो तू जाणे म्हजो न्हवरो कोण पळय तो व्हडलो बिझनेसमॅन ताचे लागीं नोकर चाकर गाडयो जायत्यो आसा आनी तुजे असले तो बूट पॉलिश करून दवरता बूट पॉलिश ते तरी पण तुझे नाव कितें म्हजें नांव तुका जाय आवय सांगता रे जाली मिस्ता जाले सांग तुझे नाव कितें लागीं येवन सांगो यो 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 म्हजें नांव होय होय म्हजें नांव होय